आई सीता माता वाल्मिकी ऋषी बरशी तेंगेल घरावत वे वय रे देवा. आता वाल्मिकी ऋषी तागेले घर नाही तागेले आश्रम म्हणतात ताका. पहिले कालाक ऋषी हांगेल आश्रम उरत आशिल्ले. कशी मागशी पळय राम लक्ष्मण सीता पर्णकुटी उरत आशिल्ले तशी वाल्मिकी महर्षीला आश्रम अगदी प्रशांत आणि बरे उरता. सुमार एक 7-8 कुटीर तांगेले आश्रमाची सतलो मतलो उरताचे. सीतेक बी कुटीर आरापच्याक दिताची. तशीच तांगेले त्या आश्रमा पावच्याकाची सीतेक पाय धुंगेन यो म्हणून सांगताची. थंय लागीं एक झर व्हांवता उरता थंय आनी तांणी बी तांगेले न्हाण आनी कोणी अनुश्ठान करच्याक वताचे. हांगा सीता हात पाय धुवन घेवन एक शिश्यान दाखयले एक कुटीरान वचून बसती. थंय तिका दूध फलवस्तू हांडिताची. फलवस्तू खावंक घेवन दूध पिती आनी थंय अशी आड पडती. तशी थोड्या वेळान वाल्मिकी महर्षी तिका आपयशिताची. ती तांगेला वचून पांय पडून बसता. तेन्ना एक ग्रंथ हांडी तिगेल्या दवरताची. तिगेल्या उलयताची ही खबर ती खबर उलयता. अयोध्या राम अशी ओट्टूची आजी पर्यंत तिगेली जाल्ली खबर विचारताची. तशीच तेन्ना ते येद्र आशिल्ले महाग्रंथाक पांय पडून जानकी हांव तुका एक काणी सांगता आयकव म्हणून म्हणताची. मागशी मस्त शेतमान पयने एक गुरुकुल आशिल्ले. थंय एक चेलो अभ्यासाक म्हूण गुरुल्याक उरता. जाल्यार एक दिवस तो तागेले गुरुल्याक मस्त वाद घालता. तागेले वर्षी वाद करता करता गुरूक मस्त राग येता आनी त्यांनी कसं म्हणटा की म्हळ्यार तूं कर्मभ्रश्ट जावन वचो म्हूण शाप दिताची. तेन्ना ताका भंयशें दिसता चेल्याक आनी तो ते गुरुल पांयार पळोवन मस्त रडता. आपणाली चूक जाली हांव तुमकां जवाब दिवं नाशिल्ले हांव तुमगेले वाद घाल नाशिल्ले म्हणून. तेन्ना ताका तांकां पाप दिसून ताणें म्हणटा मुखारी महर्षी लोकांना अनुग्रहान तुगेले उद्धार जातालो म्हूण सांगताची. शापग्रस्त जालो तो चेल्लो ओट्टू विसरून येवन हांगा थंय फिरता फिरताची रान्नां वता. थंय मेलिले प्राण्याला मांस खावचे ना प्राण्यांक मारगेन खावचे अशी एक नमुनेन बेटेकार लोक म्हणटा न्हय तशी आसता. तशीच ते बेटेकार लोकांले बी ताका सवास जावन तो तांगे बरशी उरता. आनी थंयचे एक चली तो लग्न जाता. तो तागेले एक सात्विक गुण अच्छे ताका लागून ताका तामस बुद्धी येयली उरता. बायल लग्न जावन आपणे कडेन चिडून येताची. ते बायल चिडून वापस करना न्हय. तेन्ना तो हगूर बेटे गेल्यार बेट्यांनी सम मेळना ताका म्हणून ते सोणीन तो चोरी करचें सुरू करता. चोरी केल्यार बी ते बायल चेडवांक पश्चात जायना ताका समज. तेंगेले आशा पूर्ण करता न्हय ज्या सांगिल्लो तो हांड दिवका म्हूण तो हगूर लूट मार करचें सुरू करता. ते रस्त्यार येतल वतल लोक ऑटोचे मारचे आनी तेंगेले अशें ऑटोचे काण घेवचे. मस्त विरोध केला बा तांकां मारोडचे अशें करून मस्त लोकांक मारोडयत तो. आनी तेंगेले ते ओट्टू आशिल्ले दुड्डू भांगर कसं मेळते आनी बायलेले दिवता ताणें. अशें करता करता एक व्हड दरोडे करचो येता. एक अशी आसतना कसं येता की म्हळ्यार थंयच्यान सप्तर्षी ऋषी वता उरताचे. हो तांकां बी अडगडसूं न्हू तुमगेले कसं आसता म्हाका दियाची कडेन मुखार वचाची म्हणटा. ते ऋषी लोक म्हणटाचे आमगेले कसं आसा मरे तुका दिवच्याक कसं आसता तें दियाची म्हणटा. आमगेले आशिल्लें तुका आमी खुशीन दिवका हरतोची तूं जबरदस्तीन काणूचें ना कित्याक आमगेलें आशिल्लें ज्ञान म्हूण सांगता ताणें. तें जाल्यार तें म्हाका दियाशी म्हणून एक म्हयन्यान ओरडटा उलयता. ताका पळोवन त्या सप्तर्शांक पाप शेसता. तांणी म्हणटाच तूं हे उठू कसले करता कोणा खातीर करता इतलो उठूची म्हणून. आमगेले बायल चेडवां पयशे खातीर बरो आतां तूं हे इतलो उठू करता न्हय बायल चेडवां खातीर फाल्यां तुवें मरना पडना हांगा केलो ओट्टू पापाक तुका नरक वास येतलो. थंय तुका मस्त यमयातन दितलेच. तुगेली बायल चेडून ते वांट घेवचे येता कित्याक तुमी विचारता घेतलेची म्हण तूं घेतलेची न्हय ताणें घेताचीच म्हूण तुका सांगचे तितलो विश्वास ना. तूं काम कर वचून तुगेली बायल चेडवां विचार घेन तूं येवपास आमी हांगा राबताची म्हणटा ताणें. हांव येवपास तुमी गेले रे म्हणता. ना ना आमी वतना हांगा उरताची म्हूण ताणें तांगेलो ओट्टू कमंडलान थंय दवरून थंय नेल्यार बसताची. वचनाकाची हांव आत्ता येता म्हणटाच म्हाका घेवन पळयता पळयताची तेगेले घराले वता. ते वचून घेन तो ते बायलीक चेडवांक आपण घेवन विचारता हांव तुमकां पयशे खातीर मस्त पाप केल्ले आसा हे पापान तुमी बी वांटे घेतात न्हय आमी गेले वर्शीक म्हूण विचारता. तेन्ना तांणी म्हणटाची आमी कसले तुगेले पापान वांटे घेवच्यो आमकां पयशे जाय तुगेलें कर्तव्य आमकां ते पाप बी पडटो कसं नाका. तूं जे कमोवन हाडटा ते एक तूं आमकां दिवचें इतलेचे कळ्ळें म्हूण तांणी जोरदारीन उलयता तेगेले. तेन्ना मस्त बेजार येता. तशी तोंड सकला घाल घेन
तर परत ते ऋषान बशीलकडे येऊन पावतो. त्यांनी हागेल वाट पळत हसता बशील उरताय. कसं झालं रे म्हणून विचारतात त्यांनी. ना मेल बायच मेल पापान तो वांटे घ्या नाच काय आता तुम्हीच मी गेले उद्धार कर का म्हणून सांगेले. पायाले बसून हो पाय पण सांगता. त्यांनी सप्तर्षी लागेल मात्यावर हात दवरतायचे. त्यांनी हात दवरच्या कचे लागेल पहिले टूड कसं टाक त्याला गुरून शाप दिलो कडा ताणे केले उद्धट गुण टूड घासून तर मस्त रडत गेले. सप्तर्षी लागे यो मस्त चूक झाली मी गेले हातानं हा पैन दोन हात पण चूक करता येलो हात पुढे मग करे मी गेले उद्धार करायचे म्हणून तो रडता. ते सप्तर्षी पाप शिजता बघा. त्यांनी म्हणताची तर एक काम कर तू एका मंत्राचे उपदेशिताचे ते मंत्र तू सांगता हंग बस म्हणताचे. हो म्हणता. त्या सप्तर्षी का श्रीराम मंत्राचे उपदेश करतायचे आणि त्यांच्यावर होतात त्याने जीवनांच्या लुट्टू घटने ना तो बेडू बेजार जाऊन ते राम नाम सांगतो थंही उरता. तशी त्याला सुतलू हुत्तू बेळवतो होता टाकताच कसले परवू ना खाली राम नाम सांगतो बसतं. एक सुमार वर्षानंतर ते सप्तर्षी परत तेच रस्ते येताचे. आईल त्यांना थंय ताण बशीकडे विचारचे त्यांना मागशी जेल घटन उडग असता म्हणून त्यांनी पळत थंय होड हुत्तो आणि तांतुल्या ना राम 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 असे आवाज येतात. म्हणून त्यांनी वचन पळत आहेत आणि तो हुत्त हातान काढत आहे. पळल्या रे त्यांना तो मेळिलो मनुष्य राम नाम सांगता बसला ते त्यांना कमंडाला आणि तुला उद्दा काढायची फापडतायच आणि टक्का तुला बाहेर काढतायच. खाली जीव मात्र आशिल्यावर आशिलो ते मनशाक वाल्मिकी म्हणून आपे जात नाही. सीत एकदम गुरु टांगेन वाल्मिकी महर्षी पाय पडता. त्यांनी तांनी तिका बरे जेव म्हणा आशीर्वाद त्याच्यानी का आम्हा हाऊ तो भाग्यवंतू हाऊ 100 गटले वर्ष तपश्चर्य करून ब्रह्मऋषी मला पदवी बी घेतली. अशी ते रामनामानं आम्ही उद्धार केलो. एक हिना एक पापी आशिले मनशाक उद्धार करून ब्रह्मऋषी जेव तसे केले इथले ते रामनामात एक शक्ती असा म्हणून सांगतायत. कडे रे मुखार कसं गेलं की म्हणारी एक दिवस हांव मी गेले 2 शिष्य लोकांक हे घेनो हांग लागीं तमसा नदी म्हणून आसा थंय गेल्लो न्हांवच्या म्हणून. थंय एक बेडू रुक्कार आशिल्ले 2 क्रौंच पक्षी पळोवन तांकां बाण मारता. ताण मारील बाण दारले पक्षीक लागून ती पक्षी सकला पडली आणि विलविली ओदाडून ती थंय जीव सोडलाली. ते पळोवन घेनो रुक्कार आशिल्ले ते अनेक पक्षी मस्त रडच्या लागले. ती सकला येवच्या बी भंय रुक्कार उरच्या बी ना आपल्याला संगाती ते सकला पण येणं मरतच नाही म्हणून तिका दुःख शे. ते पळोवन आमकां मस्त बेजार जावन आम्ही रागान ते बेडाक शाप दिलो. नंतर अशी मन दिसले अरे हांवें कसले शाप दिलो ताणें चूक केली जाल्यार रे हांवें ताका शाप दिलो चूक जाली न्हय म्हूण म्हाका एक मिनट जिवान तूं थरथर सुवायलो घुवळशी आयली आनीक हांव थंयच एक मिनट बसलो. तेन्ना म्हगेले कान्नांत कोणकेची दिल्ली शापाची वचना अमंगल ज्ञान अशे ताजे आदारान एक महाकाव्य बरे म्हूण आयले आवाजू. तशी हांव आदार संगी उठून पर्णकुटी गेलो. थंय नारद महर्षी येयले हातांक म्हळें शशी मेल कान्नांत सांगल्यावर जेले महाकाव्य बरे म्हणून. ते नारद म्हणाले ते सांगील कोणी नाही रे सृष्टीकर्ता ब्रह्मानं सांगील ते आनीक तू आता ते ब्रह्मदेवान सांगितल्यावर ते महाकाव्य बरे आणि ताका श्रीमद रामायण म्हणून नाव दवर म्हणून तांणी सांगले. आनीक ताका जाय आशिल्लो तो विशय तांणी म्हाका सांगले नारदाले एक आशिर्वादानच कितकी हांव हे काव्य बरोवचे शकलो. ती काणी काय तुका नवीन नाही तुवें अनुभवशिल्ले. पूज्य नारदान सांगले म्हणूच उठूच विशयाचे संग्रह जाले. रामान साकेताचो राय जावंक गेलो राज्य चलयता उरपासून तांणी म्हाका सांगले इतले हांवें म्हाका कळ्ळें तशें बरयल्या. आतां तूं आतां सांगिल्लो टू विचार ऐकून अशें दिसता ते बी तांणी ते काव्यांत बरोवया म्हूण सांगून म्हगेले काव्याक एक मंगल जोशपेनेचे ते काव्याचे नायक जाले तूं म्हाका मेळ्ळी. म्हाका एक नमुन्यान खुशी जाल्या. तुका कश्ट तुगेले घोवा कश्ट वाडटूय जाल्यार तुगेले रामा निमित्तान जगा कुठे कितली खुशी. राम तेगेले त्यागान धर्मान कशी राज्य परिपालन करून तेगेले लोकांक कुठूची खुशीन दवरता म्हणून रामालेक गुणानच कळता.
रामराज्य मिळे कशी म्हणून रामानं नडवळकीन दाखयलें आसा ते देवाले एक आशीर्वादानं मेगेले ग्रंथ परिपूर्ण जेव्हा म्हणावं देवाले प्रार्थना करता म्हणून त्यांनी सीतेक सांगताच वाल्मिकी महर्षी बी तशी सीतेक धुवेवारीची थंय पळोवंक येता